बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. जेजू ख्रिस्ताई म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज इगर्ज मता साविन्सेंट दे पॉलची स्मरण करता. आयची देवस्तुती सर्वेस्पर देव सोडवणदार सदांच आमचे खातीर आमचे मदें रावतलो म्हणले सत समजणी आमकां दिता. तशेंच ताची हाजरपण बगूंक जाय तर आमी खालतेपणान ताका स्विकार करूंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जैत जोडतल्या म्हणले स्पश्ट करता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान खालतेपण आपणावंक जाय अशी कृपा मागून घेवया. Saint de Paul हाचें फेस्त आज आमी करता आसतना ताचो मनोभाव दुबळ्या धाकट्यांतय अनाथांतय खैद्यांतय आसलो तो आमचोय आसा करूं इगर्ज मतां आमकां आपोवणें दिता. असलो मनोभाव थोडे बोटी आमचे कडेन येना. थोडे बोटी आमी सुकल्या देवा कडेन सगळ्या आमच्या पातकांचे आतां बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या सगळ्या संतांक सगळ्या लोकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो उशेगादी आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. कनवळ्या बापा, दुर्बळ्यांचे कश्ट हळू करूंक आनी तरणाट्यांक याजकपणाचें शिक्षण दिवन रुपां हाडूंक तुज्या याजकाक भाग्यवंत विशेंतीक याजकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावूंक आनी याजकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुनियारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक त्याच भाग्यवंत विशेंतीचे उमेदीन आमकां भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
जकरिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दलबरांच्या सर्वेश्वराचे उत्तर म्हाका पावले. दलबरांचो सर्वेश्वर अशें म्हणटा, सियोना पासत हांव आवेशान भरला, ताचे पासत क्रोधाच्या आवेशान भरला. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, हांव परतून सियोनांत येतलो आनी जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करतलो. जेरुसलेमाक विश्वासी शार म्हणटली आनी दलबरांच्या सर्वेश्वराच्या पर्वताक पवित्र पर्वत म्हणटले. दलबरांचो सर्वेश्वर अशें म्हणटा, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुसलेमाच्या चौकांनी बसतली. आपल्या उतर प्रायेक लागून आपल्या हातान दांडो धरून ती आसतली. त्या शाराचे चौक केलतल्या चेड्या चेडवांनी भरतले. दलबरांचो सर्वेश्वर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी ह्या लोकांमध्ये उरलेल्या जनांक हे एक अजापूस दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतले. उलयता तो सर्वेश्वर. दलबरांचो सर्वेश्वर अशें म्हणटा, पळया, उदेंतीच्या देशांतली आनी अस्तंतेच्या देशांतली हांव म्हजे पुर्जेक चडयतलो. हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करूंक दितलो. ती म्हजी पुर्स जातली आनी हांव तांचो जीव जातलो. विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळतलो. देवाचे उतर. सर्वेश्वर शिवण शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेश्वर शियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. हेर राष्ट्रां सर्वेश्वर म्हणटात त्या नावाक भियेतली. पृथ्वीचे चोर राय तुजे महिमे मुखार कावचेतले. सर्वेश्वर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेश्वर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. आनी मुखार चानन घेतिल्ले परचेन देवाक नावारचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतले बरोवन आसूं. कैद्यांचे विलाप आयकूंक मरणाचे फर्मण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोनात पुय स्थानात तावन सगळा दिश्ट घाली. सरकार तावन पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. सर्वेश्वर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. सर्वेश्वरा, तुझे नाव सियोनांत वखणतना, जेरुसलेमांत तुजी ओगली गाताना, तुज्या सेवकांची भुरगीं बाळां सवस्तकायेंची येतली आनी तांची संतत तुजे उजी सदांकाळ गळतली. तेन्ना जनांग आनी राष्ट्रांय समोर जातली आनी सर्वेश्वराची स्तुती करतली. सर्वेश्वर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. मनशाभूत हेरांची सेवा सक्रिय करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासून दिवंक आयला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी आपणा पैकी कोण व्हड हे विशांत शिसां मदें एक तर्क उठलें. तांचे मतींत कसल्यो आलोचन्यो गुंवतात तें जाणा जावन जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणा सरशी उबो करून तांचे लागीं ताणें म्हळें,
जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाण तो सगळां प्रास व्हरतो. आनी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुज्या नांवान देंवसार धांवडायतल्या एकल्याक आमी देखलो, तो आमच्या मेळांतलो न्हय, देखून आमी ताका आडवारलें. जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवार नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेचो. देवाचें उतर्ये वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, जेजूच्या काळार ल्हान भुरग्यांक कांयच मान ना, जागो ना. ते आमी म्हणटा शुल्लाक, कांयच न्हय ते, तांकां समाज कांय हें करना, गण्य करिना, तसलें तांचें जिवीत. आतां जेजू कितें करता, जेजूच्या शिसाच्या मोतींत तो एक राय जावचो आसा म्हूण ते जाणात, आनी एक राज स्थापीत करता म्हणलेंय जाणात. जेजू त्या सर्गीच्या राजा विशयान उलोवन तो आसा. आनी अशें ते चिंतात आमी जेजूक लागशिल्ले ताका मोगाचे. आमकां 12 जाणांक तो कितें म्हणी ताच्या राजांत पयलो जागो, मानाचो जागो दितलोच. आनी अशें तांचें चिंतप देखून तांणी एक तर्क सुरू केलें. आतां आमचे पैकी पयलो कोण, व्हडलो कोण, कोणा पयलो जागो मेळत म्हणून. आनी जेजूक हें समजलें. आनी जेजू तांचे कडेन ह्या ल्हानशा भुरग्याक काण घेता आनी म्हणटा, ह्या ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करीत तुमी तुमच्या सर्गराजांत रिगोवंक जायना, आनी तुमचें व्हडपण हातूं आटापून आसा ह्या ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्यांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कितें करता, तो देव जावन आसलो जाल्यार आपणाकच खालतो करता, ल्हान जाता आनी आमचे मदें येता. आपणाच्या व्हडपणाक तो लागून हें लबदोन रावोंकच ना. आनी शिसांगी अशें सांगता, तुमचे मदें कोण व्हरतो जावं कशी व्हरता ताणें म्हज्या बरीच ल्हान जाय जाय. वो भुरगो पळय आतां आसा हांगा, ताचे बरीच तुमी ल्हान जाय जाय. जेजून इतलें सांगून जातच थंयसर एका क्रिस्तांवाचें तर व्हडपण जेजू बरी जावचें, ताचो मनोभाव, ताची चिन्नां आपणाची करची. तो देवाक मानवल्लो जालो कित्याक आपणाकच ताणें ल्हान केलो देखून. आनी तशेंच आमी ताचे बरीच ती चिन्नां दवरून जियोंक, बापाचेर वंदन रावोंक, जेजूचेर वंदन रावोंक जेजू आमकां पळयता. तो आपूण व्हड म्हूण पयलो म्हूण चिंतिना, बगा सगळां समासम लेखून तांची सेवा करता. जर तर आमी व्हडलो पयलो मानाचो म्हूण आमच्या मदें एकल्याक लेखूंक सुरू केल्यार थंय थंड जावचें, पक्षा जावच्यो खंडीत साद आसा. आनीक हेंच शिसां मदें आमकां पळोवंक मेळटा. अळे तो आमच्या पक्षेचो न्हय, ताणें तशें करयेत की, तुज्या नांवान ताणें बरें करयेत की. जेजू म्हणटा ताका आडायनाकात. बरें करचें सकट देवातावन येता, वायट करचें देंवसारातावन येता. कारण हांगा दोनूच आसात, बरें करचें, वायट करचें. कोण बरें करता तो तुमच्या पक्षेचो, कोण वायट करता मात तुमच्या पक्षेचो न्हय, तुमी थंय ताचे न्हय. अशें म्हण जेजू बरें हे तांकां शिकोवन दिता. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव तुमचे मदें बरें करूंक आयलां, बरें करूंक आयलां, सेवा दिवंक आयलां. पयलो जागो सोदिना, कितेंच त्या विशयांत हांव चिंतिना. देखून तुमी तशेंच तुमी जायचें, म्हजो मनोभाव तुमचे थंय हाडिचें म्हण जेजू सांगता.
तर एक संगत हे बरो करून वो विशय विवर्सून दिवंक जेजुईत पाद्र्याब एंटनी डिमेल्लो ताच्यो ल्हान ल्हान काणयो आसात. ही एक ल्हानशी काणी तो आमकां दिता आनी तो म्हणटा एक दीस जेजू फुटबॉल मॅच पळोवंक गेलो आनी फुटबॉल मॅच पळयता आसतना एका पक्षेच्यान एका फाटतीच्यान हें गोल घालो. जेजू केद आवडलो संतोष म्हणना थाळयो पेटल्यो बोबाट घाली आनी अशें वेळ गेलो. बरें करून ते खेळटाना ताका भारी संतोश जावचो. उपरांत इल्लेशा वेळान आनी एका पक्षेच्यान आनी एका फाटतीच्यान गोल घालो. ताकाय बोबाटस घाली संतोश ताका. कोणें लागीं बसले आनी विचारलें अरे बाबा तूं खंयच्या पक्षेचो तूं खंयच्या फाटतीचो म्हूण सांग. तो म्हणालो हांव खंयच्याय फाटतीचो न्हय, हांव फुटबॉल खेळाचो संतोश भोगूंक हांगा आयलां. तो अनुभव करून तो संतोष भोगूंक म्हणून हांव आयलां अशें म्हण जेजू म्हणालो. म्हज्या भावां भयणीनो बरें केल्लें पळोवन संतोष भोगचो, बरें केल्लें पळोवन ताका फटिंबो दिवचो, बरें केल्लें पळोवन आमी ताचे सांगाता मेळचें हें जेजू ताच्या शिसांक सांगता. तर असली वायट चिन्ह बरें आमच्या पक्षाचो म्हण ताणें केल्लें न्हय, पूण कशें बरें केल्यार आतां बरेंच अशें म्हण जेजून दिल्लें ती शिकवण बांदून घेवया. हातूंत सांवी सेंत पौल अती वर्तो म्हूण आमी म्हणयेत. ताच्या काळार ताकाच याजाक जालो. याजाक जावन 5 वर्सां जातानाच हें 16व्या शेतनांत घडिल्लें फ्रांसांत. 16 तो 5 वर्सां वर्द मेळोवन जायचे जाल्यार ताका दर्या सोरांनी धरलो आनी कैदी केलो. आनी थंयसर थंय 2 वर्सां उपरांत कसोय सुटोन फाटीं आयलो. मागीर दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक ताणें सुरू केली, कैद्यांची सकाळची. तें सगळो दीस चिंतप. उपरांत निमाणें थंय त्या दळाच्या रायान फ्रांसाच्या रायान ताका हेंच काम तूं कर, दुबळ्या धाकट्यांक सेवा दिवची, कैद्यांक सुटका दिवची. आनी ह्या कामांत पावसायबाच्या मजतीन म्हणल्या बरी ताका मस्त पयसोय मेळ्ळो. ताणें थोडोसो लाख त्या दळाच्या काळार डॉलर तयार करून 1300 कैद्यांक ताणें सुटका लाभयली, तांकां सोडून हाडलें. आनी ताच्याच सांद्यांनी असल्या कैद्यांची सादारण 15,000 चिल्लर या 30,000 कोणाच घाला हांगा ते चिल्लर लोकांची तांणी सेवा केली. आनी अशें तो जावंक पावलो तांचो आसरो, तांकां एक भद्र सहाय. तर म्हज्या भावां भयणीनो असलो मनोभाव पेल्यातय आमचें वडपण ना. आमी आसा सेवेक जेजून तेंच आमचे कडेन विचारचें. तसलो मनोभाव घेवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आतां आमी तयार जावया. Sure.
म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपुजवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागत. हे तुमच्या हातलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बेचादाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन भगवंत विशेंत तुज्या कृपेन आपुणूय दिसपडतें जेजू सांगाता मरोंक ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्या बलिदानाच्या बळान आमचेंय जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवाय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपुजवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विशेंत तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचली तुका आशय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका आशय. उंचली तुका आशय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भवर्त सोगट परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी हे सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जगेवर बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवन सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरसळीत मुखार मळफळ्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिसो पोती, भाग्यवन दोरनदतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा वंदन आनी वैभाव तुका
सासनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे राज शांतीचे मोगाचे सकडाम समासम तरी घेवचे आणि यांचं राज आमकां येव म्हणून जेजून शिकयल्या त्या मागण्यात आता सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ते सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खावना म्हज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थूया. प्रेतीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. भगवंत विशेंत ताच्या पावलांनी सोलोन गेलो. ह्या याजकाच्या देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे जोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदरगत. Carismo Jesu mia, sobai कृत्यांची तुझ्या सर्वै रसना देता सास सोमिया, वडावै भावाक तुझ्या सूर्योवानी संतळी तारा गायता तुझी की महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वै रस्ता वाकडटा तुका संगीतारा गायता काळीजमो सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रस्ता देखा साक्ष सोमिया वडा वैभावा तुझ्या Sole, awarmaya shirvade vamka. Bagian bersyukur orang kami sedekah sedus manantlay. Bapa Ciputa Chani Pawitra Nabi. Amen.